माय मोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. दोनूय मतदारसंघात पक्षाक जैत मेळोवन दिवपाचो हेत दवरून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पावलो गोंयांत. मोदीच्या रॅलीन भाजपाच्या प्रचाराक वेग. मोदीचो विरोधकांचेर खर हल्लो. आपल्या सरकाराच्या कर्तृत्वाची तोखणाय. कोसळी मुरगांव पालिकेच्या चोडो वाठारांत गार्बेज डंपिंगेची वणत. सगळो कोयर रस्त्यार. 2 म्हयन्या आदीं बांदिल्ली राखणी वणत. थळावे सारतात घाणी घुट्टाणीत दीस. खूप जागल्यो स्वच्छ भारत नितळ गोंयच्यो घोशणा. तरी कोयर नांवाचो राकेस अजून आटपना सरकाराक. थिवी रेल्वे स्टेशनाक कोयराचुराची वेंग. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गोंयांत 7 मेक लोकसभेचे मतदान जातले. दीस लागीं पावला. दोनूय संसदीय मतदारसंघात पक्षाक जैत मेळोवन दिवपाचो हेत दवरून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोंयांत आयला. ताका लागून भाजपाच्या प्रचाराक वेग मेळ्ळा. एक व्हडले रॅलीत उलयतना मोदीन विरोधकांचेर खर हल्लो केल्लो. जाल्यार आपल्या सरकाराच्या कर्तृत्वाची तोखणाय केली. समेस्त गोंयकारांक म्हजो नमस्कार. 2024 के इस ऐतिहासिक चुनाव में अभी तक 2 चरण की वोटिंग पूरी हो चुकी है. जमीन से आ रहे फीडबैक और आप जैसे मेरे परिवारजनों का उत्साह एक ही संकेत दे रहा है. फिर एक बार अब मैं जरा एक दूसरा नारा बुलवाता हूं आपसे. बोलेंगे? मैं बोलूंगा लेकिन अब आपको बोलना है फिर एक बार. ठीक है? गरीबों की सरकार, SC ST OBC की सरकार, युवा को अवसर देने वाली सरकार, महिलाओं को सुविधा देने वाली सरकार, फिशरमैन को समर्पित सरकार, टूरिज्म को बढ़ावा देने वाली सरकार, किसानों का कल्याण करने वाली सरकार, भारत को आधुनिक बनाने वाली सरकार. 7 मे दिसा जावपी मतदानाची तयारी सगळ्याच पक्षांनी केल्या. उत्तर गोंयांत भाजपाचो सध्याचो खासदार श्रीपाद नायकाक आदलो केंद्रीय कायदो मंत्री आणि इंडिया अलायन्साचो उमेदवार ॲडव्होकेट रमाकांत खलप तशेंच RGP सुप्रीमो मनोज परब खर आव्हान जावन रावल्यात. दक्षिण गोंयांत तितलीच मनरिजवणी करपी सर्त आसा. इंडिया ब्लॉकाचो कॅप्टन विरेटो फेर्नांडीसा आड भाजपान पल्लवी धेंपोक उमेदवारी दिल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचे गोंयांतले मेगा रॅलीक लागून भाजपाक व्हड प्रमाणात आदार मेळ्ळा. मोठी गर्दी जाल्ल्यान हाय व्होल्टेज मोहिमेचे वातावरण आनीक खर जाला. गोवा 365 खातीर मनीष परब आनी निखिल जल्मी. राज्यात दिसा उजवाडा चोरयेच्यो घडणुको उक्ताडार येत आसात. वास्कोच्या मांगूर हिलार चोरी जाली.
एका घरातल्यान भांगरा वस्ती आणि सुमार 2.5 लाखाची रोख रक्कम लुटली. वास्को पोलिसांनी या प्रकरणाची चौकशी सुरू केल्या. हे घडणुकेक लागून वाठारातल्या सुरक्षेविशीं हुस्को निर्माण जाला. पळयात हिरू महालेचो रिपोर्ट. गोंयांत चोरयेच्यो घडणुको चालूच आसात आनी अशीच एक चोरी वास्कोच्या मांगूर हिल ह्या वाठारांत जाल्ली आसा. हांगा सायडीकूच जी मारुती टेम्पल आसा आनी ह्या वाठारांत ही जी घरां तेकोन आसा आनी तरी आसतना ह्या तेकोन आसलेल्या घरांनी सुद्दां चोरी जावपाक लागली आसा. चोर खंय तरी नळ्याचेर चोडोन नळे काडून भितर देंवला आनी घरांत जे घरांत रावतात तेंची चेन्स तशें बाकी गोल्ड ऑर्नामेंट चोरी केल्ले आसा. नियरली 2 ते 2.5 लाखाची चोरी जाल्ली आसा. हो चोर खंय तरी नळ्यांसून सकयल देंवलो. आलमारीन जे कॅश आसले तशें ऑर्नामेंट्स गोल्ड ऑर्नामेंट्स आसले ते खंय तरी चोरी केल्ले आसा. 2 आलमारी आसल्यो त्यो ओपन केल्ल्यो आसा आनी आलमारीचे जे लॉक आहा खंय तरी फातर जो घेवन खंय तरी फोडलेलो अशें कळोन येयल्लें आसा. आनी ही जी फॅमिली आसली ही खंय तरी एकटीच बाय आवय रावताली, म्हातारी रावताली आनी ती खंय तरी काल आपल्या चेडवागेर गेल्ली आनी जो चेडो आहा दुसरो चेडो आसा तो खंय तरी गांवांत गेल्लो आसा आनी ती एकटीच रावताली. काल एकाच राती खातीर ती खंय तरी आपल्या चेडवागेर गेल्ली आनी आयज सकाळीं जेन्ना येवन पळयलें तेन्ना हे जे भितरले आलमारी आसल्यो त्यो खंय तरी फोडलेल्यो आसल्यो आनी ताबडतोब तेंच्यांनी पुलिसांक कळयलें आसा. पुलीस हेची फुडली चवकशी करपाचें काम चालू आसा. पूण सांगपाचें म्हटल्यार चोरयेची घडणूक वाडत आसा आनी हे चोर आतां नळ्या वयल्यानूय भर गर्दीन घरांनी येवन हांगा चोरी करपाक लागले आसा. 11 बजे आई मैं आने के बाद दरवाजा खोल के देखी तो पूरा सामान पूरा फैला हुआ है. क्या क्या लेके गया? 3 चैन था, एक वहाँ घड़ी था मेरा आदमी का, सोने का 3 चैन और चांदी का पाउंड का पट्टा था. 20,000 के आसपास पैसा था, सब भी लेके गया. कैसा आया? कुछ दरवा तोड़ के आया? कुछ ना ऊपर से निकल ऊपर नल्ला तोड़ के आया. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. मुरगांव पालिकेच्या सडो वाठारांत गार्बेज डंपिंगेची वणत काल कोसळ्ळी. सगळो कोयर रस्त्यार पातळ्ळा. 2च म्हयन्या आदीं बांदिल्ली ही राखणी वणत. कोयराक लागून थळाव्यांक घाणी घुट्टाणीत रावचें पडटा. वाठारांत कोयराचो विलो लावपी शेड आसा पूण कामगारांचो उणाव आशिल्ल्यान कामां वेळार जायनात. मुरगांव पालिकेची घाळपणां दिश्टी पडटात. पळयात हिरू महालेचो रिपोर्ट. स्वच्छ भारत नितळ गोय ही संकल्पना घेऊन गोव्याचं सरकार तसं भारत सरकार जायते प्रयत्न करतात आणि ह्या प्रयत्न करतानाच ज्यांना गार्बेज आणि जो वेस्ट हा तो रस्त्यावयल्यान उखलतात, जो सराउंडिंग एरियांसून उखलतात, पण तेचो जो गार्बेज वेस्ट असता तो सध्या अशा तरेन हांगा जो फाटल्यान जो कंपाऊंड हा हो कोसळ्ळो आसा आणि हेचे कारण आसा की जी गार्बेज सराउंडिंगसून वास्को मुरमुगांव सिटीसून कलेक्ट करतात ही हांगा हाडून घालतात आणि ही हाडून घातल्या उपरांत जो ट्रीटमेंट जावंक जाय आसता ती ट्रीटमेंट जायना. जो वेट वेस्ट असतात त्याची ट्रीटमेंट जायना, ड्रायर्सय जायना, फक्त हांगा डंपिंग चालू आसा आणि या डंपिंगाच्या कारणा खातीरूच हो माझ्या फाटल्यान जो दुरीक दिसता हो कॉलॅप्स जालो. हो दुरीक पयले फावट पडोंक ना, हांगा अशे 4-5 फावटी अशे दुरीक पडलेले आसात आणि कारण एकूच कित्याक की वेस्ट जो हा हांगा हाडून डंप करतात आणि जो लोड असता, जो वेट असता, हो वेट सगळो ह्या दुर्गांचेर येता आणि हे दुरीक कोसळटात. फाटली जायती वर्सां मुरमुगांव म्युनिसिपालिटी ट्राय करता की ही गार्बेज जी ही ट्रीट करची. अशाच तरेन फाटल्या 15 वर्सां पयलींची जी लिगसी वेस्ट आसली गेल्या 2-3 वर्सांत क्लियर केली, पण ती जेन्ना क्लियर केली पण ती हांगा खंय तरी डंप केल्ली आसा. जे इनहर्ट्स आहात ते डंप केल्ले आसात. आता अशीच परत परिस्थिती येयल्ली आसा की गेल्या वर्सा एक गार्बेज प्लांटाक हांगा उजो लागलो आणि जी गार्बेज जी जळ्ळी, जी प्लास्टीक आणि बाकीचे जे वेस्ट आयटम्स आले हे जळ्ळे आणि खंय तरी पर्यावरणाचेरूय तेचो परिणाम जालो. पण ही वेस्ट अजूनही जी जळली ती अजून ट्रीट केली ना आणि अशा तरेन तेचेरूच परत डंप केलो जाता आणि ही ट्रीट ना केल्या उपरांत गार्बेज प्लांट हो फूल जाल्लो आसा आणि ह्याच खातीर ह्या गार्बेज प्लांटाचेर जायत्या जाग्याचेर जी गार्बेज हा ही परत रस्त्याचेर येवपाक लागली आसा. कित्याक की दुर्गा भितरल्यान ती भायर पावपाक लागली आसा. तशेंच
हे जे दुरी घाट हे खंय तरी कोलॅप्स जावपाक लागला. दुसऱ्या वाटेन त्या वटेन दर्या आसा की खंय तरी वाऱ्यान दर्या सायडीन वयपाक लागला आसा, कित्याक की थिंगा दर्या सायडीनूय ताका दुरीक ना. आणि ह्याच्याच खातीर मडमुगांव म्युन्सिपालिटी जी ए क्लास म्युन्सिपालिटी आणि स्वच्छतेचेर जर लक्ष दिता म्हणटा जाल्यार ही स्वच्छता जी सिटीन करता ती हांगा अशा तरेन ही पर्यावरणाक आणि ह्या जी हांगा डंपिंग सायड हा हांगा अशा तरेन पडलेली आसा. तेंच्या कडेन सेग्रिगेट करपाक जी ट्रिटमेंट जी शेड हा त्या शेडीन सध्या लेबर्स ना. फाटले कितकेशेच दीस ते 8 दीस जर बंद असले जाल्यार 1 दीस या 2 दीस काम करतात, कित्याक की तेंच्याकडे लेबर्स ना, तेंच्याकडे मशिनरी ना. दुसऱ्या सायडीन जी वेट वेस्ट आसा ती खंय तरी हांगा वेट वेस्ट शेड 2 आहात पूण त्यो शेड खंय तरी बंद आसा. हांगा फक्त वेट वेस्ट जी आहा ती हांगासून सालिगांव धाडली जाता आणि जी ड्राय वेस्ट हा ही खंय तरी काकोड्या धाडलेली वता. पण हांगा जर ट्रिटमेंट करतलो जाल्यार तेंच्याकडे लेबर्स ना जावं तेंच्याकडे सारकी मशिनरी ना. आणि ह्याच खातीर मडमुगांव म्युन्सिपालिटी कडेन फाटले कितलीशींच वर्सां ही गार्बेज ट्रिटमेंट करपाक जायना. आणि ह्याच खातीर जायते कोर्टाचे नोटीस आणि NGOs आणि हेचेर जायते लोक उलयतात की मडमुगांव म्युन्सिपालिटी ए क्लास बट गार्बेज ट्रिटमेंटा खातीर तेंची क्लास खंय हा ती चिंतची पडटा. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकर. खांडेपारच्यान वचपी हायवेच्या एप्रोच रोडाचेर 90% काम जाला. सर्व्हिस रोडूय जायत आयला पूण थंयच्या वाळाकडेन मातयेच्यो राशी उब्यो केल्यात. त्यो पावसांत हुंवाराक निमंत्रण दितल्यो. बेगोबेग ही माती काडात, थळावो वाळ रुंद करात. खांडेपारचो एक्टिव्हिस्ट संदीप पारकरान मागला. खांडेपार सद्याक एप्रोच रोड जो आसा 90% कंप्लीट जाल्लो आसा आणि कंप्लीट जावन सद्याक जे सर्व्हिस रोड आहा तोय बी करपाक मेळटा. पूण हांगा जी माती घातलेली आसा, डंप केल्ली आसा, हे डंपाचो लोकांक खूब त्रास जातलो अशें गांवचे लोक म्हणटात. आणि हो जर डंप जर काडलो ना जाल्यार जो ड्रेनेज हांगा भितरल्यान बांदलेलो आसा, एक व्हाळ बांदलेलो आसा, ते व्हाळा सगळें उदक भरतले आणि सगळे माती भितर भरून परत फ्लड जातले. कित्याक हांगा पयलींच्यान अशें आहा की ही 2-3 घरां जी आहा ती सदांच बुडटात. ताका लागून एक मागणी आसा की हो जो व्हाळ आसा तो व्हाळ परत बांदून काडून तांचे उदक सगळें भायर वयचें ही लोकांची मागणी आसा. सध्या हांगा ऑलरेडी एक 80-90% काम आमगेलें एप्रोच रोडाचें कंप्लीट जाल्लें आसा. आतां फक्त एक भंय आसा की माती जी डंप केल्ली आसा पयली ही जवळ 500-600 ट्रक माती आसा. ही सध्या जाता तितले बेगीन नॅशनल हायवेन ती उचलची आनी दुसरे कडेन खंय तरी डंप करची. कित्याक हांगा ऑलरेडी कलवट बांदलेलो आसा 2 बाय 3 मीटर. जर त्या कलवटान माती भरली जाल्यार ते डबल काम जाता आनी भयंकर कुस्तार जातले तिची माती काडपाक. दुसरें हे जे क्रॉस ड्रेनाचें जें काम उरलां कलवटाचें तें जाता तितले बेगीन करचें. कित्याक हांगा हो जो कलवट आसा सिजनल हांगा रिटेनिंग वॉल बनून हांगा फिलिंग करून रोड वायड जावपाचो आसा. हे सुद्दां पावसा पयलीं काम जावपाक जाय. कित्याक दर वर्सा ही फाटलीं 3 घरां जी आहा पयलीं ती फ्लडींग जाता आनी आमकां एश्युरन्स दिल्लो येयन की फक्त एक पावसाळो बायचान्स कार्ड फुडल्या पावसाळ्याक तुमकां एक सुद्दां थेंब उदक येवपाना. आमी क्रॉस ड्रेन करून त्या कलवटाक टच करतले आनी उदक सगळें त्या वटेंतल्यान व्हाळाक टच जातलें. सो आतां ऑलरेडी एक दडक पडल्या आनी आपल्या आंग घातलेलें आसा पावसान. ताका लागून हे माती उचलपाचें आनी हे क्रॉस ड्रेन आनी हे कलवटाचें हे जाता इतलें काम बेगीन करून आमकां मातसो रिलॅक्स दिवचें नॅशनल हायवे. ही म्हाजी मागणी आसा. एप्रोच रोड जालो कंप्लीट न्ही. एप्रोच रोड 90% जाल्लो आसा. मोस्टली मेच्या 20 ते 25 तारखेर रस्तो सुरू जातलो. पूण पयर पावस पडला तेन्ना एक घडलें की जवळ जवळ हातभर मिटर हातभर रस्तो सकयल गेलो उदक भरलें आनी ताका लागून चड करून तो हॉटवीस ते करपाना असो तांबडे मातयेचो दवरतले आनी पावस चालू की मागीर दिवाळी कडेन हॉटवीस करतले. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, जवाहर बर्वे आणि निखिल जल्मी. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सरकारान स्वच्छ भारत, नितळ गोंयच्यो कितल्योश्योच घोशणा दिल्यो तरी कोयर नांवाचो राकेश सरकाराक अजून आटोपात येना. आतां थिवी रेल्वे स्टेशनाक ह्या राक्षसान वेंग मारल्या. पळयात नितिक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट.
1997 सालान थिवी रेल्वे स्टेशन जालें, पूण तेन्ना जे रेल्वे स्टेशन आशिल्लें तें अजुनूय तशेंच आसा. ह्या रेल्वे स्टेशनाचो कोणीच मेंटेनन्स केल्लो ना. आयज जर आमी हांगा पळयशात जाल्यार वयता थंय आमकां कोयर दिश्टी पडटा. इतलो घाण वास हांगा येता. खंय तरी बेगीनच्या बेगीन ही गार्बेज हांगा एवरीडे क्लीन करपाची गरज आसा. बिकॉज जायते ट्युरिस्ट ह्या रेल्वे स्टेशनांतल्यान गोंयांत येता, पूण आयज जर आमी पळयशात जाल्यार हांगा इतलो घाण वास येता थंय 2 मिनटां उबे रावपाक सुद्दां मेळना. तशेंच ह्या रेल्वे स्टेशनाचेर सुविधा ना. हांगा प्रॉपर असो टॉयलेट ना. खंय तरी बेगीनच्या बेगीन सरकारान आयज हेचेर गांभीर्यान लक्ष दिवपाची गरज आसा. मंत्री सांगतात गोंयान पर्यटकाक आकर्षित केला, तश्यो येवजण्यो आमी राबयल्यात, पण प्रत्यक्षात स्थिती वेगळेच सांगता. थिवी रेल्वे स्टेशन गोंयाक हेर राज्याकडेन जोडटा. भायले प्रवासी पर्यटक येतात तेन्ना ह्या स्टेशनार मुताच्यो घुट्टांनी तांकां येवकार दितात. आयकात थळाव्यांक. 1997 जेन्ना रेल्वे हांगा स्टार्ट जाली पळय तेन्ना परिस्थिती अशी बिगडली की आयज पर्यंत आज 25-26 वर्सां जाली रेल्वेची जर परिस्थिती पळयतले जाल्यार कांयच ना. जेन्ना हिंगा डेव्हलप स्टार्ट केल्ले तेन्ना मोपा एअरपोर्ट सेम जेन्ना लॉकडावन जालें पळय तेन्ना हे स्टार्ट केल्ले, पण आतां हे रेल्वेचे पयशे कोणाक देंवतलो जाल्यार वाडना, कोणाक चडटलो जाल्यार सारकें अशी बिगड परिस्थिती जाल्लेली आहा. पण हेचेर कांयच सरकार कांयच पळयना. सरकार म्हणटा डबल इंजीन वयर सरकार आहा आनी गोंयानय सरकार आहा, जाल्यार हांगासर जर रेल्वेची परिस्थिती पळयता जाल्यार हेचेर कांयच ना, हेतून झिरो आहा. इल्ले हे जे व्हडले व्हडले ऑफिसर हांगा येतात, केपील येतात आनी वयतात, पण डेव्हलप कांय ना. आनी आयज तेंच्यांनी वयर केलां थंय पार्किंग एरिया म्हणून केला. आयज थंय जनावरां न्हिदतात जावं कुत्रे न्हिदतात आनी हे आमचे लमाणे आहात ते तांकां पार्किंग एरिया तेंच्यांनी दवरला. तेंच्यांनी आमकां सुद्दां आश्वासन दिल्लें की हे तुमचे रेडी जाल्या काय आमी तुमकां वयर शिफ्ट करता म्हणून. वयर शिफ्ट करून गेल्या वयर जाल्यार थंय कांयच जावंक थंय पळयता जाल्यार गोरवां थंय सुद्दां न्हिदलेलीं आसता, जी तेंची पार्किंग एरिया आसता. पार्किंग जर खंयची गाडी पार्क करता जाल्यार तेंचे पार्किंग जागा ना. आयज तेंच्यांनी डेव्हलप वयर केलें पळय थंय पळयता जाल्यार कुत्रे न्हिदल्यात, गोरवां न्हिदल्यात आनी कोण न्हिदल्यात, लमाणे न्हिदल्यात, हे लोक थंय न्हिदलेला, पण पार्किंग थंय कांयच करूंक ना. येता व्हडले व्हडले रेल्वेचे ऑफिसर येतात, केपील येता वयता आनी आमचो मोदी आमचो म्हणटा प्रायम मिनिस्टर की हर प्रत्येक रेल्वेक आमी अमके पयशे दिल्ले तेजे डेव्हलप जातले म्हणून, पण तेजी परिस्थिती पळोवंक ना केन्ना. सीएमान सतत दोळ्यान आपण पळयले तेन्ना तांणी रस्तो केलो आनी 25-30 वर्सां जाल्यार आज रस्तो हांगा ना. आमी आयज हांगा सारकें घाणीन काय पडलेला. हांगा पळय हांगा टॉयलेट आहा ती टॉयलेट व्हांवता हांगा वयरसून टॉयलेट तेंच्यांनी केला सेपरेट आनी ती आख्खी व्हांवतात आनी वास मारतात. ट्युरिस्ट हांगा फाल्यां हांगा लायनीक उबो रावता तो रावना, तो वाजन सगळें वयता. आमची परिस्थिती तीच जाल्या. टॅक्सी आमी कशें हांगा फुडें फुडें काडटा, आमकां मेन पयलें संडास ना, खंय मुतां वयतलो थंय ना, कितें एक उदक पिया जाल्यार अशी अशी परिस्थिती आमची ह्या रेल्वे स्टेशनार. सो मेंटेनन्स कांयच ना. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर आनी संगीता ओली. गोंय कर्नाटक शिमेर घुटमळपी वादळ पयस जाला. म्हळ्यार फुडल्या सप्तकांत गोंयांत पडपाचो आशिल्लो पावस पडचो ना सो दिसता. निवळ मळब आनी वादळी परिस्थिती आशिल्ले सुके हवामान 3 मे मेरेन आसपाची शक्यताय IMDन उक्तायल्या. आयतारा खूप उष्णताय उरतली. तापमान सुमार 34 डिग्री सेल्सियस उरतले, पूण वाडिल्ल्या आर्द्रतायेक लागून प्रत्यक्ष अणभव कांय डिग्री सेल्सियसांनी चड आसूं येता. उष्णतायेच्या ल्हारांची शिटकावणी नासली तरी चड तापमानाक लागून भलायकेचे संभाव्य धोके टाळपाच्या हेतान नागरिकांनी जतनाय घेवची. IMDन सल्लो दिला. उण्यांत उणें तापमान सुमार 24 डिग्री सेल्सियस आसपाची शक्यताय आसा. सकाळी हलके धुके पडूं येता अशी शिटकावणी IMDन दिल्या. आयतारा नितळ मळब पळोवपाक मेळटले. सप्तकाच्या शेवटाक सुके हवामान. आयतारचे तापमान 34 आनी 26 डिग्री सेल्सियस. फांतोडेर धुक्याची शक्यताय. गोंयच्या बोटधन्यांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगासो.